पंचायत कायद्याच्या कलम 7च्या दुरुस्ती प्रमाण राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेररचणूक मसुद्दो तयार केला। 2 मार्च मेरेन सुचोवण्यो हरकती सादर करपाक मेकळीक। जिल्लो अधिकाऱ्या मार्फत 8 मार्च मेरेन दुरुस्त्यो सरकाराक सादर जातल्यो। सरकाराचो सल्लो घेवन प्रभाग निश्चित जातले। सैमीक आनी भौगोलीक शिमो आनी मतदारांचो आंकडो हाच्या अनुसार प्रभागांची फेररचणूक केल्या। मतदारांच्या आंकड्या प्रमाण प्रभागांची संख्या आसतली। विधानसभा वेंचणूक मतदार यादी प्रमाण मसुद्दो तयार जाला। मतदारांक मतदान चड पयस वचचे पडचे न्हय अशे तरेन प्रभाग थारतले। हाका लागून एखाद्या प्रभागांत चड वा उणे मतदार आसप शक्य अशें राज्य वेंचणूक आयुक्तान सांगलें। बारा तालुक्यांनी 21 EROs अपॉइंट केला, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, त्याला असं मामलतदार जॉईन होता आणि 21 असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, त्या जाऊन असा हेड क्लर्क आणि हवालकार। पंचायत वॉर्ड्स त्याप्रमाणे कॉन्स्टिट्यूट केलेले आसा एज पर द क्रायटेरिया मेन्शन। आता पुढे तेचे क्रायटेरिया आमी दिल्लो आसा, कितें वॉर्ड करपाक कितें कन्सिडर करपाक जाय ते। आमी इलेक्शन कमिशनान जो रोल तयार केल्लो आसा फॉर असेंब्ली इलेक्शन्स, तोच रोल घेवन वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा। जो रोल 1 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो आणि जो सप्लिमेंट 28 जानेवारी 2022 पब्लीश जालो, हे दोन्ही कंबायन करून वॉर्ड डिझायन केल्ले आसा। सो दॅट दोज वोटर्स जे वोटर 28 जानेवारी पासून एनरोल जाल्या तांकां पासून वोटींग रायट मेळटलो। हो रोल आयच्यान 2 तारीख पर्यंत आमी एकाला पब्लीश केल्लो आसा। कोणाक कितें सजेशन करपाचें आसा, कितें क्लॅरिफिकेशन मॉडिफिकेशन, कोणाचें नांव फाटी फुडें जालां कितें जालां, दे कॅन सबमीट इट टू मामलतदार्स ऑफिस। मामलतदार इज ERO, मामलतदारांनी रोल पब्लीश केला आहे। सो कोणाक कितें सांगपाक जाय, कितें करेक्शन करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी दिवं 2 तारखेपर्यंत टायम आसा। त्या उपरांत मामलतदारान तो करेक्ट करून कलेक्टराक धाडपाक जाय आणि कलेक्टरान आमकां 8 तारीख पर्यंत धाडपाक जाय अशें तेंकां सजेस्ट केल्लें आसा।